सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर खूप दिसांनी हा व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो स्टार्ट करता. ऑलमोस्ट न्ही 8 दीस सुमार जाले व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो हांवें घालूच ना. लास्ट मंडे हांवें व्हिडिओ घातलेलो आनी ह्या मंडेक हांव शूट करता व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो. एक्चुअली खूप दिसा फाटल्यान व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो स्टार्ट करपाचें कारण म्हळ्यार खूप दीस तुमकां व्हिडिओ ना दिवपाचें कारण म्हटल्यार म्हाजी हेल्थ जी आसा पळय ती खूप बिगडलेली. खूप म्हणजे खूप इतली बिगडलेली की म्हाका व्हिडिओय नाका आनी कांय नाका असली परिस्थिती जाल्ली. सो आनीक तुमकां आतां स्पेशली सांगपाक नाका की हेल्थ आतां अशें करून मदीं मदीं कित्याक बिगडटा तें. की हेज्या पयलीं तुमी म्हाजो गूड न्यूजाचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो पळयलोच आसतलो. तो व्हिडिओ दिवन बाकीचे हे जे व्हिडिओ आसा पळय ते तुमच्या वांगडा हांव शेअर करतलें. तर आयज हांव खूब दिसान व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करता खरें, बट पळोवया तुमच्या वांगडा केन्ना शेअर करप जाता तें. जेन्ना म्हटल्यार तुमच्या वांगडा गूड न्यूज रिवील करना तेन्ना म्हटल्यार हे सगळे व्हिडिओ जे आसा पळय ते शेअर करपाक मेळचे ना. हेच्या पयलीं बी हांवें आनी 2 व्हिडिओ जे आसा पळय ते शूट करून दवरलेले आसा. सो ते मागीर सगळे फाटाफाट दितले तुमकां. जस्ट पयलीं न्यूज जे आसा पळय, गूड न्यूज जी आसा पळय ती रिवील करतले आनी मागीर बाकीचे हे सगळे तेजे रिलेटेड जे गूड न्यूजाचे रिलेटेड व्हिडिओज आसा पळय ते शेअर करतले. तर तुम्ही म्हणटले आता हो व्हिडिओ गूड न्यूजाचे रिलेटेड कितें आसा काय म्हण. तर गूड न्यूजाचे रिलेटेडच आसा. हांव आयज वता घरा इन सेन्स म्हाज्या बेबीचे फर्स्ट फंक्शन तुमी म्हणपाक शकता बिफोर अरायवल. सो 5th मंथ बेबी शावर जो आसा पळय तो आमी फाल्यां करता. आमच्या कोंकणी भाशेन सिंपल लँग्वेजीन जर सांगपाक गेलें न्ही फाल्यां कांकणां घालता, 5वी कांकणां जी आसा पळय ती घालता. सो तेकाच लागून हांव आयज घरा वतलें. फाल्यां तो रिच्युअल जो आसा पळय तो करतलें आनी मागीर फाल्यां घरा येतलें. आयज सकाळ फुडें सगळी गडबड जी आसा पळय न्हू ती चालू आसा. लायक आतां टायम 9:45 जाल्या आनी 9:45 जाल्या गरमी जाता म्हाका आनी एक जाग्यार उबें रावलें की ना त्रास जाता. सो तेका लागून अशें करून वॉकिंग करपाक पडटा. आयज आतां न्ही सकाळची 9:45 जाल्या आनीक जेवणाची गडबड जी आसा पळय ती चालू आसा. कित्याक की काकी आनी म्हाजो कजन जो आसा पळय तो म्हाका आतां व्हरपाक येतली. आतां इन सेन्स दनपारां. सो ती बेगीन येतली अशें म्हणटा न्ही की तिळसांचें अशें करून वचना येयना बी अशें म्हणून. तेका लागून बेगीन तो व्हरपाक येतलो. 2 सुमार ताणें म्हाका सांगलां 2 म्हटल्यार रेडी राव आपूण तुका व्हरपाक येता अशें म्हणून. सो काकी आनी तो येतलो. सो तेका लागून म्हाजी सगळी गडबड जी आसा पळय ती चालू आसा. ऑलरेडी हांवें फंक्शना रिलेटेड कितें जाय बी पळय तें सगळें पॅकींग बी जें कितें आसा पळय तें करून दवरलेलें आसा. आतां अशें करून फंक्शन्स म्हणटा एक्सायटमेंट आसता म्हाका. अशें बारीक खंय घरा सुद्दां वचपाचो म्हळ्यार एक्सायटमेंट आसता. 2 दीस पयलीं सगळें करून दवरता रेडी. सो हें आनी रेडी करना हांव 2-3 दीस पयलीं सगळें जें आसा पळय तें हांवें रेडी करून दवरलेलें आसा. जस्ट आतां रांदप करप तें सगळें तेंचें थोडेशें ती येतली म्हणटा तांकां लागून थोडेशें कितें अशें करून तें सगळें करतलें आनी मागीर हांव घरा वतलें आयज. आनी नेक्स्ट व्हिडिओ जो आसा पळय तो तुमकां कांकणां घालता ते रिच्युअल्स आमच्या सायडीच्यान कशी कांकणां घालता तें पळोवपाक मेळटलें. आमच्या सायडीच्यान इन सेन्स सावड्ड्या आमच्या हांगासर न्ही हो कांकणां घालपाचो रिच्युअल बी जो आसा पळय तो ना. हांगासर घालना तें सगळें करून हांगासर डायरेक्ट बेबी शावराचें. सो जे कितें रिच्युअल्स आसा पळय हांगचे जाय थंयचे सगळे फॉलो करपाक जाय. अशें ना की हांगसर घालना म्हण हांव करना अशें ना. हांवें पयलींसान हांगसर जें कितें करता पळय तेंवूय बीन केलां आनी थंय जें कितें करता पळय तेंवूय बी केलां. लग्न जालें तेन्नासान सगळे रिच्युअल्स जे आसा पळय ते हांव फॉलो करता. सो आनी आतां आमच्या लायफांतलो इतलो मोठो कितें म्हणटा तो फंक्शन येता. सो कशें मिस करपाक शकता न्ही. सो तेका लागून फाल्यां कांकणां घालपाचें रिच्युअल. तर तुमकां सगळे रिच्युअल्स फाल्यांच्या व्हिडिओन पळोवपाक मेळटले. आयज जस्ट हे सगळें आमची तयारी एंड ऑल घरा कडेन वचून घरा कडली तयारी एंड ऑल सगळें दाखयता तुमकां. भाभी बी जी आसा पळय ती सांजची येतली. सो आनी खूब कितें काम आसा फाल्यांचे रिलेटेड. सो म्हटलें तें बी सगळें तुमच्या वांगडा शेअर करया कशी तयारी कितें करता आमी तें सगळें. सो तेका लागून आयचो व्हिडिओ आयजच स्टार्ट केला. फाल्यां जर जस्ट तुमकां रिच्युअल्स दाखोवपाक गेलें न्ही तुमकां मागीर कळचें ना न्ही आनी त्या टायमार डिटेल्स सगळें शेअर करप बी जायना. आयज थोडें कितें तुमच्या वांगडा शेअर केलें तुमकां बी थोडीफार आमच्या सायडीची नॉलेज जी आसा पळय ती मेळटली अशें म्हणून. तर आतां भितर रांदपाचें जें आसा पळय तें चालू आसा. जस्ट नॉर्मल आयज सोमार न्ही तेका लागून नॉर्मल शीत करतलें रोस करतलें आनी वाल हाडला चवळेचे वाल जे आसता पळय ते हाडला तेजी भाजी करतलें आनी कांयच ना. खरंच मरपा लागली.
आनी पावसान हे 4 दिसांक इतले बरें केला गरमेची फिलींग येता जशी समर सिजनाक फिलींग येताली पळय तशी सकाळ फुडें एक 7 असो बीन मोठी एक दडक येता मागीर एक फावटी मोठो असो पावस येता आनी वता मागीर दीसभर पावस आसना 4 दीस जाल्यार अशेंच असली गरमी जाता असलो उकाडो मारता आनी रावपाक जायना आनी म्हाका आनीकय गरमी जाता सो रातभर बी गरमेन जायना हेपळय सकाळीं आतां पावस पडलो दाखयता तुमकां सो हेपळय सकाळीं आतां 7:30 पावणे 8 सुमार असलो पावस पडून गेलो आनी आतां हे सायडीच्यान सगळें वत येवपाक लागला आतां गरमी जावपाक लागली सो पावस असंच करता डेली सकाळ फुडें एक पावट पडटा वयता कपडे बिपडे सगळे बरे सुकता बट पावसाच्या दिसांनी पावसाची फिलींग जी आसा पळय ती हेच ना ओके सो चलो हॉबीन आसा घरा कडेन सो आज वतले न्ही तो आसा घरा कडेन तो बी म्हाका किचनान थोडी हेल्प करतले कित्याक आतां सगळें झुबझुबीत करप जायना न्ही ताका लागून आनी घरान आमी दोगां असले कारणान न्ही सगळें वांटून करून जें आसा पळय तें करपाक पडटा जें कितें म्हाज्यान जायना ताका हेल्प बी करपाक पडटा सो भितर रांदपाचें काम चालू आसा तें रांदून बिनून घेता आनी मेळटा मागीर तुमकां दाखयता पयलीं रांदपाक कितें रांदता तें आयज सो हेनी हांगासर रांदपाची तयारी जी आसा पळय न्हू ती चालू आसा सगळी चॉपिंग करतालें हांव चॉपिंग करता करताच व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करपाक गेलो अर्देच केला सो थोडेशे चणे जे आसा पळय न्हू हे पळय हांगासर थोडेशे चणे जे आसा पळय ते घातलेले हांवें म्हणल्यार आतां दनपाराक आनी हेका सांजचे इल्लेशे अशें म्हणून मागीर हांव वयतलें न्ही हांव चड असो मसाल्याची बिसल्याची खावपाक वचना आनी हांवें बीन खूब दिसान रोस करपाक काडला मसाल्याचें कांय करूं नासलेलें तर हे चणे आनी गाजर मिरसांग टमाट कट केला बटाट एक हे करून घालता रोसाक आनी सोय घातल्या ही हांगासर सो कांदो एक हे करून सोय आनी कांदो भाजून घेता सो कुकर बी काडून दवरला तर आयज आमगे ग्रीन चणे जे आसा पळय तेजो रोस हो हांगासर आनीक बेश्टो खतखतें न्ही बेश्टो रोस आनी काल हांवें हे हाडलेली वाल काल न्ही पयर हेणे हाडलेली हो गेल्लो बागायदारान वाल हाडलेलो सो बारीक आसा मातशें सो थोडेशे वाल जे आसा पळय ते काडटा आनी दनपारां पुरतीच भाजी करता कित्याक हो रातचो शीत जेवपाना भाजी खावचीच ना मागीर सो तशीच भायर पडटली इल्लीशी मूठभर काडटा आनी भाजी करता सो हे सगळें जें आसा पळय न्हू म्हाजें तें हांव करून घेता आनी मागीर मेळटा कित्याक की लेट जातलो न्ही सगळें हें करता म्हटल्यार रोस करपाक जाय भाजी करपाक जाय शीत करपाक जाय भाजी वचपाची तयारी करपाक जाय सो तुमचे कडेन आत्तां व्हिडिओ करता म्हटल्यार न्ही तेणें फोन केल्लो कजनान सो म्हाका सांगता बेगीन कर आनी राव खंय रेडी राव खंय सो तो म्हाका ड्रॉप करून मागीर ताका म्हळ्यार तेगेल्या सरा वांगडा काम आसा सो तो वचपाचो ताका लागून बी म्हणटा बेगीन कर म्हणल्यार अशें 5 सुमार पावपाक जाय आत्तां फोन केल्लो म्हाका याद करपाक सो हें सगळें करून घेता मागीर न्हावन धुवन जेवता बिवता मागीर रोखडो टायम जातलो न्ही मागीर हांगा येता ती बसता मातशी हें करता म्हळ्यार आनी लेट सो पळयता जशें कितें पॉसिबल जाता जितलें कितें शूट करता ती येयली की हें शूट करून दाखयतलेच तुमकां कोण काकी येयल्या ती व्हरपाक आनी म्हाजें बी थोडेंशें आसा म्हणल्यार नेल पेंट बी कांय घालना न्ही तें सगळें मातशें काडून बॅगां घालता एटलीस्ट आयज सांजे थंय वचून घालपाक मेळटा आनी हांगचो टायमूच मेळना म्हाका ओके सो मेडिसीन बी सगळें बॅगान बिगान घालपाचें तेंय काम आसा सो जशें जशें याद जाता तशें किचनांतल्यान बेडरुमा वचून तेंय काम करपाक जाय ओके सो चलात रांदून बी घेता आनी होवूय आसा फुडल्यान गेला हांव मागीर मेळटा तुमकां आनी थोड्या टायमार खरेंच मारता सो फायनली सगळें रांदून करून जालें म्हाजें आनी न्हावन धुवन रेडी बी जालें रेडी इन सेन्स सगळें न्हावन धुवन पॅकींग एंड ऑल सगळें करून दवरलां तोंडार वचनाकात तोंडाक कांयच लावना जस्ट न्हावल्लें पेन तशेंच आसा तर टायम जो आसा पळय तो आतां 1 जाला 1 o'clock जाला सो आनी ही काणकोण पावल्या खंय एक्चुली अशें 2:30 बी टायम आशिल्लो 2:30 बी पावतलें अशें म्हणून तो बेगीनच भायर सरलो घरा कडल्यान सो ताका लागून बेगीन पावलो काणकोण आसा म्हणून म्हाका जस्ट एक 10 मिनटां पयलीं फोन केल्लो की काणकोण पावला आपूण म्हणून तर ती जेयनासतना बी येयल्या घरा कडल्यान काकी बीन तर हांवें रोज शीत भाजी केल्ली आसा जस्ट हेका म्हटल्यार ते शॉपारसून हें कितें घेवन यो अशें म्हणून तर रोस आनी कितें पाव ब्रेड बीन जे आसा पळय ते तांकां दिता हांव आनी खूब पयस जाता न्ही आमचें ट्रॅवलिंग इतलें पयस आतां ती ऑलमोस्ट 11:30 सुमार भायर सरलेली जेयनासतना भूक लागता न्ही हो जेवपाचो टायम न्ही म्हणून एक्चुली न्ही असो करून प्लॅन कांय नाशिल्लो ताका लागून कांय अशें मेजर थिंग्स अशें रेडी करूं ना कितें अशें हें करपाक बी तांकां बट आतां केल्लें आसा तितूनच थोडोसो जुगाड जो आसा पळय तो करून हें करता रोस आसा तर शीत बीन काय ती जेवचें ना
आनी ताका लागून हेका म्हटलें स्लायस ब्रेड किंवा पाव बीन कितें पळय अशें म्हणून तर ते दितले तांकां आनी मागीर भायर सरून वता. सो रोखडेच एक विथीन 30 मिनिट्स म्हणटा तशें पळय या करतलो. तर येयले की दाखयता मागीर कजन्स आनी तेजे फ्रेंड आनी काकी एकलीच आनी मागीर वता आसतना हांव. ओके सो चलो हांव बी वेट करता तेंचो कपडे बिपडे सगळे रेडी करून दवरला हांवें बॅग बी पॅक करून. आतां डायरेक्टली ते येतकीर वचपाचें. सो मागीर येतकीर दाखयता तुमकां आनी मागीर घरा कडेन पावले की मेळया. दनपारांनी सगळें जातकीर मागीर हांगासर काकी बी आयिल्ली. सो तेंचो जेवणाचो प्रोग्राम जो आसा पळय न्हू तो मातसो आटोपन घेतलो आनी मागीर वचपाच्या टायमार विथीन एक 30 मिनिट्स अशें रोखडीच भायर सरली आमी. सो जे कितें रिच्युअल आशिल्ले कपलाक बिकलाक लावपाचें ते सगळें करून घेतले आमी हांगासर आनी वचपाक भायर सरली. सो घरा कडेन गेले आनीक लॉंग डिस्टन्स ट्रॅवलिंग असले कारणान तुमकां तर खबरच आसा ह्या टायमार अशें खूब हेल्थ जें आसा पळय न्हू तें हालपा लागता. घरा कडेन पावता म्हटल्यार न्ही खूब टायर्ड जालें. वचून सामको रेस्ट केलो. ऑलमोस्ट एक 3:30 अशें न्ही आमी घरा कडेन पावल्ली. तेच्या नंतर वचून हांवें अशें करून रेस्ट जो घेतलेलो पळय मागीर आनी उठपाकच जायना जालें. खूब अशें न्ही त्या दिसा ट्रॅवलिंग म्हाका हॅक्टीक गेलें. कित्याक खबर ना आतां अशें खूब ट्रॅवलिंग करता हेच्या पयलीं बी खूब ट्रॅवलिंग केलां विथ प्रेग्नन्सी बट ह्या दिसा आयच्या दिसा जे त्रास जाले पळय ते खूब जाले. सो मागीर आनी घरा कडेन वचून कांय शूट केलें ना. सांजची कामाक सावन भाभी बाय ती सगळीं आयिल्लीं बट हांवें तर कांयच करूं ना. तेणीच जें कितें आहा पळय तयारी करपाचें कितें करपाचें तें सगळें करून घेतलें. इवन म्हाज्यान शूट करपाक जायना जालें इतलें म्हाका त्रास जावपाक लागले. सो ताका लागून हांवें न्ही सोमतोच न्हिदोन घेतलें आनी कांय हें करूं ना. सो ताका लागून न्ही कितें अशें म्हाज्या मायंडान आशिल्लें तुमकां दाखोवपाचें रिच्युअल्स आनी कशी तयारी कितें करता पळय न्हू तें सगळें. बट हेल्थ सपोर्ट न केल्ले कारणान न्ही पॉसिबल जालें ना तें त्या दिसा शूट करपाक. मागीर आसूं ओके म्हटलें. तर डायरेक्टली न्ही आतां नेक्स्ट विडियोन मेळया फाल्यांच्या जे कितें कांकणाचे रिच्युअल्स बी आसा पळय न्हू ते दाखयता तुमकां. ओके त्या दिसा हांवें सगळें शूट केलां आनी नेक्स्ट डे अशें करून हें एटेंड करपाचें आसलें म्हणल्यार फंक्शन न्ही त्या दिसा. सो त्या दिसा मातशें चड एक्टीव रावपाक जाय न्ही अशें म्हणून बीन हांवें रेस्ट जो आसा पळय तो कंप्लीट करून घेतलो. ओके सो चलात तर मेळया अशेंच आनी नवे विडियो घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे विडियोज अशेंच पळयत रावात. व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.